फोंडेच्या साफा मशिदीच्या तळयेचो कचरो परतून कोसळ्ळा। राष्ट्रीय महामार्गावेल्यान वचपी जड वाहनाक लागून मशिदीचो वाठार हालता। हाचो परिणाम मशिदीच्या बांदावळीचेर पडटा। ह्या संदर्भात पुरातत्व खात्याक बेगोबेग कळीत केले उपरांत पळोवणी करून तांणी काम हातीत घेतला। कांय कडेन वेरोय पडल्यात। ह्या संदर्भात येरादारी खात्याक मुख्यमंत्र्याक जिल्लो अधिकाऱ्याक कळीत केला, पण अजून कांयच पावल उबारूंक नाशिल्ल्याचे साफा मशिदीचो अध्यक्ष मुल्ला मुर्तुजा इब्राहिमान सांगले। ते कितें जालें हायवे बांदतना तेंच्यांनी ल्हानशे स्पीड ब्रेकर लायलेले तेन्ना ते वायब्रेट जावन ते आमकां डॅमेज जाले। हेजे पयलीं डॅमेज जाले एक मस्जिदची वॉल पडलेली आर्टिफिशियल तेका हे करून सगळे करून तेका परत असले ते पोजिशन हाडून दवरले। आता परत सायडीचे ते स्ट्रॅप्स जे आहात ते तितून क्रेक आयला म्हणून ते केन्नाय पडपाक शकता। मनीस थंयच्यान भोंवतना तेका डॅमेज जावपाक शकता। म्हणजे कितें जिवाक मार वच्चे ना म्हणून तेंच्यांनी इमिजिएटली तेजेर काम चालू केलां। आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें की हे पोर्शन डेंजर आहा मातशें। तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी आपल्या प्रोसिजर प्रमाणे तेंच्यांनी काम चालू केलां आनी एक दोन महिन्या भितर हे काम कंप्लीट करतले। तेंचे काम करपाची पद्दत एकदम बरी आहा। असा तसेच करून दाखयतले, कांय चेंजीस करचे ना ताका। बरें, आतां एक क्रॅक वचपाक कारण म्हटल्यार हांगसरल्यान वचपी हेवी व्हेकल अशें तुमकां दिसता? हेवी व्हेकल वायल्यान सगळे वायब्रेट जाता। ह्या मस्जिदचे जे विंडो ग्लास आहात ते सुद्दां वायब्रेट जाता। तेजे बद्दल आमी नॅशनल हायवे बी बरयलेले आहा, मामलेदारा कलेक्टरा CMA गव्हर्नराक लेटर केल्ले आहा। अजून तेजेर कांय एक्शन घेवना, तेजे मुखार पळया कशें जाता तें। एक दोन महिन्यात तेंच्यांनी सांगलां, पूण कितें काम हेवी वर्क हार्ड वर्क आहा। फातर मोठे मोठे काडपाक दवरपाक हे जाता प्रॉब्लेम, तेका टायम लागतले। विथीन 100 मिनट आमकां कन्स्ट्रक्शन अलाउड ना आनी बियॉन्ड 100 मीटर आमकां तेंची परमिशन घेवपाक पडटा। आनी हो हायवे आसा तो कितले मिटरांचेर येता? विथीन 50 मीटर आहा। तितून सुद्दां टच जाला तो बाउंड्रीचेर टच जाला हायवे। ओके। तेजे कन्स्ट्रक्शन टायमार खूब तेजे वायब्रेशन जाल्ले, एक्सकवेशन खूब जालें मातशें डॅमेज जाला। ह्या संदर्भात तुमी कितें कोर्टान बीन वचपाची कितें तयारी केलेली आहा? कोर्टान वचपाचें कांय ना, हेजे बद्दल कोर्टाचें कांय ना। आमी म्युच्युअली अशें करून जास्त आमी केल्यार CMचे फुडें वयता। जी साफा मशीद आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या अखत्यारीत येता। सध्या ह्या मशिदी भायर जे जागतीक पर्यटन स्थळ जावन आसा, त्या मशिदीच्या भायर जे तळे आसा त्या तळ्याचो कचरो कांय प्रमाणात खचिल्ल्यान तेजें दुरुस्ती काम हांगा सुरू आसा। जे काम करतात आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेच्या वतीन गोंयचो जो फांटो आसा ते हे काम करतात। ही धड कोसळपा फाटलें कारण म्हटल्यार हांगा सुमार 100 मिटरांच्या भितर म्हणजे 50 ते 75 मिटरांच्या अंतराचेर राष्ट्रीय महामार्ग गेल्लो आसा। ज्या महामार्गा वयल्यान अवजड वाहनां वतात, 4 चाकी 6 चाकी 8 चाकी 12 चाकी अशे व्हडले व्हडले मालवाहू कंटेनर ट्रक हांगसरल्यान वतात। आनी त्या वाहनांचो म्हणजे मदीं स्पीड ब्रेकर आशिल्ल्यान थंयच्यान जे स्पीड ब्रेकरा वयल्यान ती जे स्पिडीन जी वता तेका लागून हांगा ह्या मशिदीची जनेलां हालतात। तशेंच सरभोंवतणच्या वाठारांत रावपी लोकांच्या घरांची जनेलां हालतात। तशेंच ह्या तळ्याक जे हांगा फातर आसा हे खूब पयलींचें बांदकाम, त्या बांदकामाकूय खूब कडेन तडे गेल्ले आसा। हेका कसलीच बाधा पावची न्ही अशी तांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक।